कलर्स ह्या चॅनलाचेर इंडिया बनेगा मंच ह्या मिक्स टॅलेंट रियलिटी शोच्या पहिल्या सिजनाची जोडी ही विनर आसा. तांणी तो सिजन जिखलो आनी गोंयभर गोंयचें नांव संवसारभर जालें. दे आर द लेटीन बेस्ड डान्सर्स फ्रॉम गोवा. High energy performances with versatile musicality is their speciality. They have been semi-finalists of Goa's India's Got Talent Season 5. They were in top 6 in Dance Plus Season 2, a dance reality show on Star Plus, and top 9 in High Fever reality show Season 1. They were also the grand finalists of Ugram Ujwalam, a talent hunt reality show of Manorama channels. Presenting before you at another proud youngster Jodi, Amit and Sakshi. जोरदार ताळ्यांनी त्यांचे स्वागत करूया. Please welcome Goa के Latin salsa duo Amit and Sakshi. ये जो स्टाइल आप करते हैं पर इस लेवल पे जो किया आप लोगों ने वो पहली बार है.
आशिल्ली अमित आनी साक्षी आमच्या अंत्रूज मनांतली दोन रत्नां तांणी इंटरनॅशनल लेवलीचेर काम केलां. नमस्कार आणि येवकार. यूं अपनी जिंदगी को बेकार मत कर, यूं अपनी जिंदगी को बेकार मत कर, बिना कोशिश के जीत का इंतजार मत कर. जोश और जुनून से कुछ भी हासिल किया जा सकता है. तो जीतने के लिए हार को स्वीकार मत कर. उत्साह, उमेद, जोश, जिद्द, चिकाटी, चैतन्य हाचो संगम म्हणजे आयचो युवा. सळसळतें रक्त, कितेंय करपाची धमक म्हणजेच आयचो तरणाटो. सीएम ट्रॉफी ह्या खेळ आनी कला हांचो संगम आशिल्ल्या सर्तीचें आयोजन जाता 30 ऑक्टोबर ते 13 डिसेंबर ह्या मजगतीं. आज ह्या ट्रॉफीचो उक्तावणाचो दीस. आज ह्या सर्तीची पयली पिल्लूक वाजतली. त्या निमतान हांगा हजर आशिल्ल्या सगळ्या मान्यवरांक, निमंत्रितांक आनी सोयऱ्यांक मनाक आजासावन उर्बेभरीत येवकार, सुस्वागत. सीएम ट्रॉफीच्या ह्या उक्तावणाक आमचे मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे युवा मुख्यमंत्री आनी धडाडीचे नेते मानाधिक डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे, सरकारातले मंत्री, आमदार, पार्टीचे नेते, वांगडी वावुरपी सगळ्यांक मनाक आजसावन गुणगुणीत येवकार. स्वातंत्र्याची 75 वर्सां म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव आणि गोवा ॲट 60 म्हणजेच गोंय राज्याचो हिरेतो महोत्सव. डायमंड ज्युबिली सेलिब्रेशन ऑफ गोवा लिबरेशन हे दोनूय आमकां स्वतंत्र करपी महोत्सव घडटा ते ह्याच वर्सा. फाटलीं 2 वर्सां प्रचंड आडमेळीची, अडचणीची आनी कश्टाची गेली. विचार करूंक दिनासतना एक नैसर्गिक आपत्त्यो येयत रावल्यो. पूण गोंय ह्या सगळ्या अडचणीक भिनासतना तोंड दीत मुखार वचत रावलें. कोरोना म्हणू नका, पावस म्हणू नका, वादळ म्हणू नका, कसलीच पर्वा करिनासतना संकटाक तोंड दीत गोंयचे तरणाटे नेतृत्व गोंयांत प्रगती पथार व्हरत रावलें. आमची परीक्षा देवानूय घेतली आनी आज सांगपाक खोस जाता ह्या सगळ्या परीक्षेक आमी पास जाले. फक्त पास जाले ना, डिस्टिंक्शन घेवन पास जाले. आज हांगा जमिल्ले आसतना जाणी गोंय आदार दिलो त्या सगळ्या ज्ञात आनी अज्ञात गोंयकारांक मनाक आजावसावन सलाम. आमचे गोंयचे तरणाटे ह्या दिसांनी खूब वावुरले, कश्टले. तांचे सळसळत्या रक्त, तो जोश, ती उमेद, ती ताकद, ते चैतन्य आतां खऱ्या अर्थान खेळ मैदानार आनी माचयेर दाखोवपाचो वेळ आयला. आनी म्हणूनच भारतीय जनता युवा मोर्चा खास तरणाट्या खातीर घेवन आयल्या. आपल्या आंगातले खेळाडू आनी आपल्या आंगातली कला दाखोवपाची संदी, स्टेज आनी ग्राउंड हांगा चलपी जुगलबंदी, सीएम ट्रॉफी, लेट्स प्ले, गजर जैताचो, गोंयच्या हिताचो. परतून एकदा समेस्तांक येवकार दिता. संगीत आनी नृत्य मनाक थाकाय दिता. ह्या उक्तावणाच्या सोहळ्याक फुडें पावल मारता आसतना समेस्तांक येवकार ह्या भारतीय नृत्यान
वागन मोदक ग्रस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते मूषिक वागन मोदक ग्रस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते दीन विनायक पाद नमस्ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकारं चन्द्रताराधिपम् आकारं चन्द्रताराधिपं नमः सात्विकं शिवं 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 देव बरे करू. आस्था देवीदास. एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे गोय फाट्याचे अध्यक्ष समीरबाब मांद्रेकर आणि जनरल सेक्रेटरी अखिलबाब पर्रीकर हांकां विनंती करता की तांणी हाच्या मुखेल सोयरे आणि गोंय राज्याचे युवा मुख्यमंत्री भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत, मुख्य अतिथी युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद तनावडे हांकां मानान माचयेर हाडचे. तांच्या बरोबर उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हांकां विनंती आसा तांणी माचयेर येवचें. हांगा आशिल्ले सभाघरांत हजर आशिल्ल्या सगळ्या मंत्र्यां कडेन विनंती आसा, उपकार करून माचयेर आमकां हाच्या उद्घाटन समारंभाक येवचें. दीपक बाब पाऊसकर, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी दामोबाब नाईक,
दिसताना खूप बरें दिसता. आज भायर जी आमी मॅच पळयली तातूंत हे सगळे यूथ आज खेळटाले. मानादीक सोयऱ्यांक फुलांचो फळांचो पाटलो दिवन तांकां येवकार दिवया, तांचें स्वागत करुया. सगळ्या मानेस्तांक येवकार फळांचो पाटलो दिवन. सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिवपाक फळांचो पाटले तांकां भेटोवपाक, तांचें स्वागत करपाक. मानेस्ता कडेन मागता तांणी दिवली पेटोवन ह्या सुंदर कार्यावळीचें उद्घाटन करचें. कळखांतल्यान उजवाडा कडेन व्हरपी आनी अज्ञाना कडल्यान ज्ञाना कडेन व्हरपी पंटेची वात, दिवलेची वात पेटोवन CM ट्रॉफीची धुमधडाक्यात सुरवात. दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापन, दीप ज्योति नमोस्तुते. शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसम्पदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते. दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापन. इश्टानो, ताळ्यांचो गजर चालूच उरूं जाय. 30 ऑक्टोबर ते 13 डिसेंबर हो 45 दीस चलपी जोश, उमेद हाचो उत्सव दर खिणाक हाचो प्रत्यय आमकां येवपाकूच जाय. माने दितांक येवकार दिता फक्त फुलाचे फळांचे पाटले दिवन. मागता व्हॉलंटियर्सा कडेन आमचे मुखेलमंत्री भौमानेस्त प्रमोद बाब सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, श्री तेजस्वी सूर्याजी, ऑडियन्सान मातशी लायट दिव येवनी. बाकीच्या सगळ्या मानेस्तांक आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद बाब तानावडे आणि सगळ्यांक तांकां आमी सुस्वागतम करुया, स्वागत करुया जोरदार ताळयांनी. पंचेचाळीस दीस, 13 इव्हेंट्स, 520 व्हेन्यूज, 40 मतदारसंघ, 12 तालुके, 2 डिस्ट्रिक्ट, 1 गोंय, 60,000 वयर तरणाटे वांटेकार, 1 ते 1.5 लाख युवा मेरेन पावपाची मोख. खेळ आनी कलेचो जागोर CM ट्रॉफी 13 ऑक्टोबर ते
30 ऑक्टोबर ते 13 डिसेंबर ह्या दरम्यानचो हो प्रवास. ल्हानांतल्या ल्हान खेडें ते व्हडलें शहर, काणकोण ते पेडणे, सत्तरी ते सांगे, वास्को सगळ्याक सामावून घेवपी CM ट्रॉफी ह्या आनंदाच्या खिणाक समिस्तांक येवकार दिवपाक हांव विनंती करतां भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर बाब मांद्रेकारांका. भारतीय जनता युवा मोर्चाचा, भारतीय जनता युवा मोर्चाचा 22 भारतीय जनता युवा मोर्चान आयोजित केल्ल्या आयच्या या CM ट्रॉफीक आमच्या मदीं आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सर सदानंद शेठ तानावडे, तशेंच आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री, तशेंच आमचे यंग लीडर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच खास करून जे बिजी शेड्यूल असले तरी सुद्धा ते आयज टायम काढून हांगा येयले. सुर्या सारकी तेज आशिल्ले, त्यांच्या नावानूच तेजस्वी असा असो एक तेजस्वी नेता आमकां आयज युवा मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून लाभलेलो आसा. ते आमचे तेजस्वी सुर्याजी खास करून हांगा आयले म्हणून आमची एंटायर भारतीय जनता युवा मोर्चा टीम तशेंच गोवा राज्य भारतीय जनता पार्टी तर्फे त्यांचे स्वागत करता. हांगर उपस्थित सगळे आमचे गोवा सरकारांतले मंत्री, आमदार, आमचे पार्टीचे पदाधिकारी, तशेंच उपस्थित सगळे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते. आयज खूस भोगता की 1 म्हयनो पयलीं आमी हे इव्हेंटाची तयारी सुरू केल्ली. म्हाका उगडास येता 4 ऑक्टोबराक आमी पयली प्रेस घेवन ह्या इव्हेंटाची घोशणा केल्ली. तेज्या उपरांत 5 ऑक्टोबराच्यान आमी रजिस्ट्रेशन चालू केले, जी फाटली 20 दीस चलताले. आणि प्रत्यक्षात जेन्ना आमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट करताले तेन्ना आमी पळयल्ले की आमचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते असले ते कशे नेटान काम करताले. आणि एक खोशयेची गजाल म्हटल्यार आयज सांगपाक उमेद जाता की खंय तरी आख्खे गोंयभर 80,000 प्लस पार्टिसिपंट्स रजिस्टर जाल्लेले आसा. आणि अशी एक मेगा इव्हेंट म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान केन्ना जावंक ना आनी केन्ना जावची ना. अशी इव्हेंट भारतीय जनता युवा मोर्चान घडोवन हाडलेली आसा. ही प्रत्येक ह्या फुडल्या 1.5 म्हयनो म्हटल्यार म्हाका दिसता तुमकां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 540 जाग्याचेर ही इव्हेंट खेळ्ळी गेली जातली. तितून स्पोर्ट्स इव्हेंट्स आसा, कल्चरल इव्हेंट आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी जेणे कोणी रजिस्ट्रेशन केला सगळ्यांनी ह्या इव्हेंटान पार्टिसिपेट जावचे. आणि जी प्रायजीस आसा म्हाका दिसता बरी प्रायजीस दवरलेली आसा. आणि सगळ्यांनी हे इव्हेंटाक बरो प्रतिसाद दिलो. आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री आसा, आमचे अध्यक्ष आसा, आमचे पार्टीचे पदाधिकारी आसा, सगळ्यां कडल्यान आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो. तेका लागून आयज आमी हे 80,000 टार्गेट क्रॉस करूंक पावलेले आसा. पयले सुवातेर सगळ्यांचे धन्यवाद करता. चड टायम घेयना, ऑलरेडी लेट जाल्लेले आसा. आणि ह्या प्रोग्रामाक फुडल्या सुवातेर सुरवात करता. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं समीर बाब. 45 दीस वेगवेगळे खेळ, 7 तरेचे खेळ, कबड्डी, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट, बॅडमिंटन, कॅरम आणि पॉवर लिफ्टिंग हे खेळ वेगवेगळ्या स्थानाचेर चालू आसतले. त्याचबरोबर स्टेजी वयले कांय कार्यक्रम म्हणजे ग्रुप डान्स, फुगडी डान्स, घुमट आरती, सोलो सिंगींग, पेंटिंग, रांगोळी अशे 7 स्पोर्ट्स आणि 6 कलेचे प्रकार हे वेगवेगळे कडेन 40 मतदारसंघात चालू आसतले. आमच्या आंगातली कला आणि खेळांतले गुण म्हणजेच हे 45 दिसांचे फेस्त हो जागोर हे सगळें करता आसतना विसरूनय आमी आमच्या व्हडल्या भावाक, त्या महान पुरुषाक जाणें आमकां आत्मविश्वास दिलो, जगपाचो आनी जिखपाचो मंत्र दिलो. 13 डिसेंबराक हो गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो खेळ आनी कला महोत्सव थांबतलो. 13 डिसेंबर हो गोंयच्या इतिहासांत म्हत्वाचो दीस. 45 दीस घेतिल्ल्या कश्टाचें फळ आमकां मेळटलें. हो जागोर थांबतलो. जिखता ते CM ट्रॉफी घेवन वतले.
भोमानेस्त मनोहर भाईक आदरांजली दिवन तांणी दाखयल्ल्या वाटेर चलत ह्या खिणाक आमचे मदीं हजर आसात भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे अध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे. मागता तांचे लागीं तांणी ह्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन करचें. ताळयांच्या गजरांत ताचें आमी स्वागत करुया. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गोंय राज्याच्या आजच्या CM ट्रॉफीच्या उद्घाटन सोहळ्याक आमच्या मदीं ज्यांच्यांनी ह्या उद्घाटन सोहळ्याचें उद्घाटन केलें दिवली पेटोवन ते आमचे गोंय राज्याचे युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टी नॅशनल युवा मोर्चा अध्यक्ष कर्नाटकाचे MP तेजस्वी सूर्याजी, गोंयचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, गोंयचे मंत्रिमंडळातले दीपक पावसकर, बाकीचे सगळे आमदार, भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेरर, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचो अध्यक्ष समीर मांद्रेकर आणि मोठ्या संख्येन गोंय भरल्या 40 मतदारसंघातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते भाव आनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं आज हांव भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी आज बऱ्या तरेचो इव्हेंट चीफ मिनिस्टर चषक हेचें उद्घाटन घडोवन हाडलेलें आसा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या तकलेंतल्यान आयिल्ली ही नवीन आयडिया. तेंचें म्हणणें आसलें की युवा जे आसात ह्या युवांक आमी सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक जाय, कारण ते स्वता युवा आसात. जशें आतांच जेंच्यांनी सांगलें की 45 दीस हे चषक जे आसा हेचे खेळ सबंद गोंयभर खेळले गेले वयतले. एकूण 13 इव्हेंट आसतले, त्याच्या भितर वेगवेगळे स्पोर्ट्स आसात, हेच्या भितर वेगवेगळे फुगडी स्पर्धा आसतली, सिंगींग कॉम्पिटिशन आसत, हेचे वेगवेगळे कल्चरल इव्हेंट हेचे सुद्धा ऑर्गनायज हे सगळ्या मतदारसंघ लेवल आसत, डिस्ट्रिक्ट लेवल आसत आणि मागीर स्टेट लेवल. एकूण सादारण 488 जाग्या भितर हे गोंय भरल्या वेगवेगळ्या जाग्या भितर हे जे कार्यक्रम जे आसात हे जे आसात स्पर्धा ज्यो आसात हे सगळी कडेन जाता. सादारण 7 स्पोर्ट्स इव्हेंट आणि 6 कल्चरल इव्हेंट्स अशें म्हाका दिसता गोंया भितर पयले वेळाचेर सबंद गोंयभर सगळ्या गोंया भितर ज्या तरेन ह्या उत्सवा भितर जोश जो आसा हो तुमी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते जे आसात हे हाडटले, हातून मातूय दुबाव ना. आजच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या पयलीं ज्या तरेन हांवें उत्साह पळयलो, ज्या तरेन आमी बॅडमिंटनची टुर्नामेंटूय सुरू जालो, त्याच्या नंतर कबड्डी इव्हेंट सुरू जालो आणि त्याच्या नंतर आमचे युवा मोर्चाचे सगळे पदाधिकारी आसत, आमचे आमदार मंत्री आणि स्वतः मुख्यमंत्री हे स्वतः ज्यांच्यांनी फुटबॉला भितर त्या सर्तीन भाग घेतलो आणि ज्या तरेन ते खेळटा आसतना हांवें पळयलें की हे सगळे पळयतना आपण एक युवा आसा. आपण कारण आमी पळयतात आमी जरी वेगवेगळ्या पोजिशनाचेर जरी असले आसत जाल्यार एखादो खेळ ज्या वेळार आमी खेळटात त्या वेळार आमी स्वताक युवा अशेंच संबोधतात. आणि हांवें पळयलें की आमचे सगळे मंत्री आमदार हे कितें खंयचे मंत्री आसात हें इम्पॉर्टंट न्ही, पूण त्या ग्रावंडार वयतकच स्वता एक युवा आसा, स्पोर्ट्समॅन आसा हें स्पिरीट तांच्यांनी सगळ्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमच्या मुख्यमंत्र्याची जी संकल्पना आसा तेंचें एक ध्येय आसा. 22 हांव बरेचदा पळयतालो की बदल पासून आमचे युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यां भितर जो जोश हांवें पळयलो, सगळ्यांचो जो आत्मविश्वास हांवें पळयलो की 22 आणि हो आत्मविश्वास जो आसा हो आत्मविश्वास 45 दीस ज्या तरेन आमी हे सगळे 488 जाग्यांचेर हे इव्हेंट खेळयतले, सण आतापर्यंत 80,000 वेगवेगळ्या भागा भितर वेगवेगळ्या ह्या इव्हेंटा भितर लोकांनी रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा. आणि म्हाका दिसता हे सगळे सोंपता म्हळ्यार कदाचित 1 लाख प्लस, म्हणजे गोंयचे जे वोटर आसात 11 लाख, तातूंतले सादारण 1 लाख पेक्षा जास्त 10% ऑफ टोटल वोटर्स जे आसात हे ह्या इव्हेंटा भितर भाग घेतले आणि एक ह्या गोंया भितर अशा तरेचे जागृती निर्माण जातली. आज आमी पळयतात हाच्या निमित्तान मोठ्या प्रमाणान आमकां गोंयचे नवीन युवा जे आसात ते ह्या हातूंतल्यान जोडून घेवपाचे आसात. कारण हे पळयता आसतना आमी एक पळयलें
की हांगा अशें म्हणू ना की कोण खंयच्या पार्टीचो हें पळोवना. जाका दिसता की ज्या इव्हेंटान ताका भाग घेवपाक जाय ताका फ्रीली त्या हातून भाग घेवपाक मेळटा, अशा तरेचे हे इव्हेंट सबंद गोंयभर आमच्या युवा मोर्चान आयोजन केल्लें आसा. आणि हे सगळे करता आसतना हांवें पळयलें आज आमचे ऑल इंडिया नॅशनलचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तेजस्वी सूर्याजी यांच्या भितरलो जोश पळयलो. भुरग्यांक त्यांच्या संदर्भातलें एक आकर्शण आसा. आज आमकां खबर आसा की गोंया भितर आनी एक काँग्रेस पार्टीचो जो लिडर आसा तोय गोंयांत आयिल्लो आसा. आज आमचोय नॅशनल लिडर हांगा आयिल्लो आसा. पण जो जोश आमी पळयतात, जो आमच्या लिडरा भितर पळयतात, तो आमी थंय पळोवपाक शकना. आमी पळयतात की गोंया भितर सगळी कडेन पोस्टरबाजी जरी मारलेली आसत जाल्यार ज्या तरे भितर आमचे ऑर्गनायझेशनचें काम जें आसा, ज्या तरेन आमचो युवा जो आसा जो पेटोवन उठलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी पूर्णपणे जी संकल्पना आमी मांडलेली आसा, जे ध्येय आमी मांडलेलें आसा की 22 22 हे तुमच्या सगळ्यांच्या आधाराचेर, गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या कश्टाचेर आणि गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या आशिर्वादाचेर हे आमी पूर्ण करतले. आणि गोंयकारांक पूर्ण विश्वास आसा तो भारतीय जनता पार्टीचेर. गोंया भितर हे इतर पार्टी जरी असले, आमी पळयलें की 4 दिसां पयलीं ह्या सबंद गोंयभर ज्या वेळाचेर सगळे कडेन पोस्टरबाजी आमी पळयताले, आमी केन्नाच कोणाच्या पोस्टरांक हात लावना, पण ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचेर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसत, आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह आसत, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, ह्या तिगांच्या तकलेचेर ज्या वेळार एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीची लिडरीचो पांय ज्या वेळार दवरलो वता त्या वेळाचेर डेफिनेटली आमच्या कार्यकर्त्या भितर जो राग जो आसा तो राग येवपाक साहजीक आसा आणि तो प्रगट सुद्धा करपाचें काम आमच्या कार्यकर्त्यांनी केल्लें आसतलें. पण हेच्या व्यतिरिक्त ज्या लोकांचो पार्टी कडेन कांय संबंध ना पण ह्या सगळ्या जाणांक मानपी कांय लोक आसात, त्या लोकांनी आपल्याक जें कितें करपाक जाय तें केलें आसा. आनी मागीर तांच्या TMCच्या लिडरांनी आमचेर आरोप केले गेले. हांवें ताका सांगलें, म्हजे कडेन पत्रकार आयिल्लो वेस्ट बेंगॉलचो, ताणें म्हाका एक प्रश्न विचारलो, TMCची लिडर हांगा आयिल्ली आसा, तुजी प्रतिक्रिया कितें काय म्हणून. हांवें ताका सांगलें की म्हजी प्रतिक्रिया जर तुका जाय आसत जाल्यार हांव तुका एक सांगता. ह्या गोंया भितर ज्या तरेन आमच्या गोंया भितर आमी राज्य करतात, वेगवेगळ्या पार्टीचे वेगवेगळे नेते आसूं शकता, पण आमच्या सगळ्यांचे जर अशी फाल्यां भारतीय जनता पार्टीचो एखादो जर कार्यकर्तो त्या TMCन जरी जॉईन जाल्लो आसत जाल्यार दुसरे दीस तेचें घर हें सेफ उरतलें. वेस्ट बेंगॉलाक तेच्या घराक उजो पेटयतात, तेका मारतात, तेचेर बलात्कार करतात, पण हे भारतीय जनता पार्टी भितर जायना. गोंयच्या हॉस्पिटलांनी वचपाक एखाद्या लिडराचें लेटर लागना. आनी ताका लागून गोंया भितर ज्या तरेन खऱ्या अर्थान लोकशाही जी आसा, ही खऱ्या अर्थान लोकशाही, तातूंतली 25% लोकशाही, ही जर लोकशाही तिणें थंय जर इम्प्लिमेंट केल्ली आसत जाल्यार हांव समजतलो की तिची टूर जो आसा गोंया भितर, आमचो मुख्यमंत्री सांगता की हे टुरिस्ट आसात सगळे, त्यामुळे तांच्यांनी गोंया भितर येवन हातूंतले 25% जरी आपल्या राज्यान इम्प्लिमेंट केले जाल्यार म्हणटलो हांव तिची प्रवास जो आसा हो सक्सेसफूल जालो अशें हांव म्हणपाक शकता, अशें हांवें तांकां सांगिल्लें आसा. हांव परत एकदा आजच्या ह्या सगळ्या मोठ्या इव्हेंट ऑर्गनायज केल्या कारणान आमच्या गोंयचे आमचे अध्यक्ष समीर बाब मांद्रेकर, तेची संपूर्ण टीम, आमचो अखिल परिकर आसत, संपूर्ण गोंयभरले कार्यकर्ते हांव पळयता गेले म्हयनोभर ज्या तरेन प्रदेश कार्यालया भितर सगळे जाण वावुरतात, वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर वावुरतात. आनी ताका लागून म्हाका 100% खात्री आसा 13 तारखेर जो आमी सगळेच जाण आमच्यान सगळ्यांनी एक बरो दीस असो म्हणटात, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेते ज्यांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन दिलें, ज्यांच्यांनी आमकां जिखपाक जाय हो जोश दिलो, त्याचो वाढदिवस, त्याची जयंती जी आसा, ह्या जयंतीच्या दिसा ह्या कार्यक्रमाची ह्या सगळ्या स्पोर्ट्स इव्हेंटाचो समारोप जातलो, फायनल जातली. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या समारोपा भितर कोणाक तरी बक्षिसां मेळटलीच, मतदारसंघ लेवल आसत, डिस्ट्रिक्ट लेवल आसत, स्टेट लेवल आसत, पण हे सगळें करता आसतना आमचें सगळ्यान मोठें ध्येय जें आसा, आमकां मोठ्या प्रमाणान युवा शक्ती जी आसा ही युवा शक्ती भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान उबी करपाची आसा. आनी म्हाका खात्री आसा तुमी हे करतले अशी आशा बाळगता आनी म्हजी उतरां हांगाच सोंपयतात. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. कलेचो एक वेगळो आविष्कार हांगा आतां सादर जाता. एका वटेन घुमटाच्यो आरती वाजतल्यो आनी दुसऱ्या वटेन त्या वादनाचेर पेंटींग चालू आसतलें. हो आविष्कार करपी हे सगळे गोंयचे तरणाटे ही अभिमानाची गजाल. गोंयच्या मातयेंतल्यान तयार जाल्लें वाद्य म्हणजे घुमट.
ताचेर गोंयकाराचे राकट हात बसले काय तो गाज तयार जाता तो आयकुपा सारको. समेळीची साथ आनी कासाळ्याचो झंकार, घुमट म्हणजे आमची अस्मिता. गोंयांत घुमट ना अशें एकूय घरूय सांपडचें ना. घुमटांच्यो आरती ही आमची परंपराच. आतां गोंयची बायलांय ह्या कलेंत फाटीं व्हरूं ना. आस्वाद घेवया ह्या घुमटांच्या आरतीचो. ब्रिजेश बाबनी नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला तयार जाल्ले आनी साबार सर्तींनी बक्षिसाक पात्र थारिल्ली श्री लयराई महिला घुमट आरती मंडळ. ताचेच बरोबर हांगा जे दुसरे आमी पळयतात ते पेंटींग. गोंयचे युवा आतां खऱ्यात खंयच्याच फिल्डांत फाटीं व्हरूं ना. रांगोळी घालप, चित्रां पितारप हातूंत ते फिशाल जाल्याच. संगीत आयकता आयकता ब्रशाच्या आनी रंगाच्या आदारान कितें अजाप तयार करूं येता तें आतां पळोवया. आमचे मांद्रे गांवचो हो तरणाटो संकेत बाब मांद्रेकार दाखयता आपली करामत. नॅशनल लेवलीचेर आपली कला पेश करून ताणें नामना जोडल्या. MTVच्या कलर्स ह्या ऑफ यूथ ह्या नामनेच्या सर्तींत संकेत बाब ग्रँड फायनलिस्ट आशिल्ले. इंडिया गॉट टॅलंट ह्या TV वयल्या शोंत भाग घेवन ताणें नामना जोडल्या. इंडिया के मस्त कलंदर ह्या नामनेच्या TV शोंत पार्टिसिपेट जावन ताणें गोंयचें नांव देशाच्या नकाशाचेर कोरिल्लें. ते आमचे मांद्रेचे संकेत मांद्रेकार. गजानन
राधे राधे बोला. गणपती बाप्पा कितें आविष्कार पळयात. एका सायडीत बायल मनशान घुमट आनी शामेळीचो आनंद घेत आरती म्हणटा आनी दुसऱ्या वटेन आमचो गोंयचो एक युवक संकेत बाब मांद्रेकार सुंदर अशें चित्र सगळ्या सामकार उबें करता. देव बरें करूं. CM ट्रॉफीच्या दरम्यान कलेच्या क्षेत्रांत ज्यो स्पर्धा जातल्यो तातूंतली एक स्पर्धा म्हणजे ग्रुप डान्स कॉम्पिटिशन. संकेत यू आर वॉन्टेड. गोंयच्या तरणाटाचो सन्मान सत्कार मुख्यमंत्र्यांच्या हस्त्यान. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू तेजस्वी सूर्याजी. इस्तानो CM ट्रॉफीच्या दरम्यान कलेच्या क्षेत्रात ज्यो स्पर्धा जातल्यो तातूंतली एक खूब म्हत्वाची स्पर्धा म्हणजे ग्रुप डान्स कॉम्पिटिशन. टीम वर्क आनी कोऑर्डिनेशन हांचो सुंदर मेळ म्हणजे ग्रुप डान्स. गोंय नितळ दवरपाच्या आनी प्लास्टिकाचो वापर कमी करचो ही मॅसेज दिवपी हो ग्रुप डान्स सादर करता स्टेप ऑन क्रू गोवा. सोड गाव तुझे मोजे लागला बारीक
खाजा मोठा मोठा गिल्टा वाढ वाढ वाटा फूक फूक फुकता बघा बघा खाजा मोठा मोठा गिल्टा वाढ वाढ वाटा फूक फूक फुकता पत्रे जाऊ रबर जाऊ ग्लास पेपर प्लास्टिक जाऊ खाऊ 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 सपना त्याची Nakasur, basmasur, makasur agaw. Wow, 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 ko'y surta jena. Wow, 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 ko'y surta jena. Saga down, 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 bilo bezala. Ko'y surato, muy ba, muy tu, ani ha. Saga down, 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 bilo bezala. Ko'y surato. गोंयकारांचो घरा घरांचो जना जनांचो मना मनांचो हो गजर जैताचो हे गोंयच्या हिताचो 22 निवडून हाडपाचो हो गजर जैताचो गोंयच्या हिताचो 22 निवडून हाडपाचो दर एक गोंयकाराचो हावेस करून जिखपाचो गाजोवपाचो गजर जैताचो दर एक गोंयकाराचो हावेस करून जिखपाचो गाजोवपाचो गोंयकारांच्या काळजात घुलपाचो कमळाचो तुमचें नांव व्हड करपाचो हसतायचो हो गजर जैताचो गोंयच्या हिताचो 22 निवडून हाडपाचो गजर जैताचो गोंयच्या हिताचो गोंयच्या हिताचो 22 निवडून हाडपाचो गजर जैताचो गोंयच्या हिताचो 22 निवडून हाडपाचो गजर जैताचो गोंयच्या हिताचो 22 निवडून हाडपाचो देव बरें करूं. स्वच्छ भारत अभियान हाजेर आदारीत आशिल्लो हो डान्स
इस शुभ अवसर पर हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी उपस्थित है। आपकी उपस्थिति ने हमारे युवकों को प्रेरित किया है। सर, आपसे निवेदन है कि आप इस सम्मेलन को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। साथियों, आज फुटबॉल मैच के बाद मुझे एक विचार बहुत स्पष्ट हो चुका है। गोवा में आकर हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद जी को हराना मुमकिन नहीं है। फुटबॉल गेम हो या जनरल इलेक्शन हो, जीत प्रमोद सावंत जी की सुनिश्चित है। गोवा के युवाओं का आवाज है। सीएम ट्रॉफी बीजेवाईएम के एक फ्लैगशिप इवेंट है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हम सबके और उपस्थित वन ऑफ द यंगेस्ट एंड मोस्ट डायनामिक चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, हम सबके नेता, ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंद तानवाड़ी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बाबू कवलेकर जी, सीएम ट्रॉफी के इस बहुत बड़े कार्यक्रम को इतने बड़े स्वरूप में आयोजित किए ऐसे गोवा प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई समीर मंडरेकर जी, जनरल सेक्रेटरी अखिल पर्रिकर जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विधायकगण, मंत्री परिषद के वरिष्ठ मंत्री और कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा मोर्चा के भाई और बहनों, for somebody who comes from Karnataka, coming to Goa is always a wonderful experience. Whether it was back in the days when I was in college, जब भी दो तीन दिन का छुट्टी मिल रहा था, हम ऑनलाइन पे चेक कर रहे थे, जब भी सस्ता रूम मिल रहे थे, we would immediately come to Goa. Goa has been a place where we have come to celebrate people, our friends' birthdays. We have brought new years, new resolves,
The land of Parashurama has always given us hope, celebration and joy, which is why when प्रमोद जी मुझे फ़ोन किए और इस कार्यक्रम के बारे में बताकर मुझे इस कार्यक्रम पर आने का उन्होंने आमंत्रण किया, विदाउट ब्लिंकिंग एन आईलिड आई सेड बिल्कुल आऊंगा प्रमोद जी, गोवा है, गोवा इज कॉलिंग अस, आई विल डेफिनेटली कम. दैट्स द स्पिरिट ऑफ गोवा. साथियों, आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज जो कार्यक्रम हमारे समीर जी, अखिल जी और उनके पूरे टीम, युवा मोर्चा के टीम आज जो कार्यक्रम आयोजन किए हैं, पूरे देश इस कार्यक्रम को देख रहा है. एंड लेट मी टेल यू दैट दिस प्रोग्राम एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सीएम्स ट्रॉफी, the Bharatiya Janata Yuva Morcha will draw inspiration from Goa and implement it all across the country. This is a Goa model of Sanghatan which you have given us. मैं आप सब की ओर से, मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम की ओर से तहे दिल से समीर जी को और उनके पूरे युवा टीम को बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं. साथियों, मैं आप सबके बीच में सिर्फ 3-4 प्रमुख अंश रखना चाहता हूं. हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए हम इधर पधारे हैं. बट जस्ट एज एन आउटसाइडर फ्रॉम कर्नाटका who has always followed the political developments in Goa, not because I'm an MP in the last 2 years, but because from almost 15-20 years, ever since Manohar Parrikar ji became the Chief Minister of Goa, Goa has given before the country a clear example of what clean politics is, what politics of integrity means, and Goa and Goan political leadership of the Bharatiya Janata Party has always led by example, which is why I have always been a follower of Goa's politics. And there are a few interesting developments that have taken place, are taking place, which we are all witness to today. Friends, I want to share a very personal experience with all of you. 2019 और 2018 भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत कठिन साल था, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता they passed away. गोवा में मनोहर पर्रिकर जी था, and in Karnataka, the Lok Sabha constituency which I represent today was represented by Shri Anant Kumar ji. Anant Kumar ji also succumbed to cancer. पार्टी ने निश्चय किया और मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता को 2019 लोकसभा इलेक्शन में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से श्री अनंत कुमार जी लड़ रहे थे, लगातार 6 बार पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुझे पार्टी ने मौका देकर कंटेस्ट करने के लिए मौका दिया. इलेक्शन फर्स्ट डे से आई हैड नॉट इवन वन द इलेक्शन, बट मीडिया में, पार्टी में, लोगों के बीच में, पॉलिटिकल एनालिस्ट के मन में मेरे तुलना अनंत कुमार जी से हो रहा था. I was all of 28 years old, but my actions, my words, my work was being compared to Shri Anant Kumar ji, who was a veteran. And it was a very big pressure.
It is not easy to do that. What has happened to me at a very small level has happened to Dr. Pramod Sawant at a much, much bigger level in Goa. It was not easy when Pramod Sawant was declared as the successor for a leader like Manohar Parrikar ji. Parrikar ji's influence was not restricted to just Goa. Like I said, Parrikar ji was the symbol of clean politics, good governance all across the country. The party placed faith and hope in a 45-46-year-old young man with no prior administrative experience and said, Pramod ji, गोवा के सभी युवाओं के आशा अपेक्षा आप पर है, आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं. And let me tell you, in the last few years, Pramod Sawant has lived up to every single Goan's expectation, and today the young of Goa see Manohar Parrikar ji's chap in the work of young Pramod Sawant. It is not an easy task. What Dr. Pramod Sawant has achieved in the last few years, coming into the shoes of Parrikar ji, living up to the hopes and aspirations of people just like his senior mentor, his leader did, is not an easy task. Which is why at the very outset, for being an inspiration, not only to the young of Goa, but to young people all across the country, I congratulate Dr. Pramod Sawant ji. Pramod Sawant ji, your victory means the victory of young people. साथियों, मैं आप सब में सबको बस एक ही अनुरोध करना चाहता हूं. Why Pramod Sawant must succeed? Pramod Sawant is an experiment that the party has taken, that youth can lead. Because he succeeded, a youngster like me got an opportunity to be an MP in Bangalore South. If Pramod ji succeeds as Chief Minister, if I succeed as the Member of Parliament, if I succeed as the National President of Yuva Morcha, more and more young people will become MPs, MLAs, Ministers, Chief Ministers. Pramod ji should succeed because young people should succeed in democracy. We are not a party of privileges. आज गोवा की इस पुण्य धरती में कांग्रेस की एवर यूथ आइकॉन आ चुके हैं. मैं एवर यूथ इसलिए बता रहा हूं कि वो एवर यूथ कांग्रेस पार्टी के लिए है, ना सोच में, ना उम्र में, ना काम में. नो यौवन इज सीन एनीवे. कांग्रेस पार्टी के पोस्टर्स में ही परमानेंट यूथ आइकॉन ऑफ द कांग्रेस पार्टी. आज हम प्रमोद जी के साथ फुटबॉल खेले. आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था. Pramod ji jumps, Pramod ji runs, Pramod ji is active. Pramod ji represents the spirit of youth. आज राहुल गांधी जी भी कुछ इमिटेशन करने के लिए कोशिश किया हमारे फुटबॉल के, बट उन्होंने पूरा फुटबॉल मैच तो नहीं खेल पाए, सो ही किक्ड अ बॉल. फ्रेंड्स, just like I come from a very middle class, modest family, Pramod ji also comes from a very common family. आज मैं हमारे प्रदेश के महामंत्री दामू नायक जी बता रहे थे कैसे प्रमोद जी के कालखंड में युवा मोर्चा का काम, जब प्रमोद जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, जब युवा मोर्चा कैसे काम कर रहा था. Today, Damuji was telling how he also was the Yuva Morcha president. सिर्फ देश में एक ही पार्टी है जो आम कार्यकर्ता को
ग्रूम करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्थान तक ले जा सकते हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। Which is why Pramod Sawant ji must succeed. Because on his success depends the success of so many youngsters here who believe that all of us have the ability to lead this country if given an opportunity. मोदी जी को आने से पहले आप देख के पॉलिटिकल मैप देखिए देश का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक प्रदेश में किसी ना किसी एक परिवार का पूरा राजनीतिक होल्ड था। Every political party was functioning like a private corporation, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसे खानदानी व्यवहार हो चुका था। But the Prime Minister has changed radically the political map of India, and today if young people like Pramod Sawant is getting an opportunity to lead the state, it is a victory of democracy in India, my dear friends. We must stand by him and support him. In the last few years, Pramod ji के नेतृत्व में गोवा में हर एक क्षेत्र में तेज गति से प्रगति हो रहा है। मनोहर पर्रिकर जी के जो सपना था, वो सपना प्रमोद जी और उनके पूरे कैबिनेट पूर्ण कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बात हो, सीएम फेलोशिप के बात हो, सीएम रोजगार योजना की बात हो, या ऐसे अन्य कार्यक्रमों को लेकर प्रमोद जी ने हर एक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री जी का सपना संपूर्ण करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत will be a reality only when Swayam Purna Goa will become a reality, and Pramod ji is leading this charge. We have seen that in the last 10 years, under his leadership, Goa has made tremendous progress. इसके तुलना में कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के जो 60 इयर्स के जो कुशासन था, हम सब लोग जानते ही हैं। What was the difference between these two? And today, what surprises me is to challenge Pramod Sawant and his good governance. We have a few people coming to Goa as political tourists, trying to challenge the man who stands for good governance today. What has been their model? मैं सिर्फ आपको इन दोनों पार्टियों के मैं बताना चाहता हूं। साथियों, Goa is anyway a tourist place. It welcomes all tourists. Now is the season of political tourism. Today both Mamata Banerjee as well as Rahul Gandhi are here. जब मैं कार में आ रहा था, I asked my युवा मोर्चा friends, भाई क्यों आए हैं लोग? Very interestingly, one of the कार्यकर्ता said, अरे ममता जी तो ऐसे ही आए हैं थोड़ा to test the political waters, बट राहुल जी इसलिए आए क्योंकि थाईलैंड में अभी वेकेशन बंद है, इसलिए मे बी ही मे हैव कम, वी डोंट नो व्हाई ही हैज कम, बट ममता जी हैज कम टू टेस्ट पॉलिटिकल वाटर्स. What is this political waters that Mamta ji wants to test? साथियों, मैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था. शायद आप सब लोग ट्विटर पे, यूट्यूब में युवा मोर्चा का जो हमारे प्रदर्शन हुआ था, आप सब देख रहे होंगे. यू मे हैव सीन ऑल दोज थिंग्स. आई हैव नॉट सीन अ गवर्नमेंट which promotes political violence the way Mamata Banerjee's government does. I was told that yesterday Mamata ji made a statement
saying TMC means a party of temple, mosque and church. I want to correct the meaning today. TMC does not stand for temple, mosque and church. TMC stands for terrorism, mafia and corruption. That is a development model in West Bengal. You tell me, has Goa and Goan political culture ever witnessed political violence in the past? राजनीति में विचार भेदभाव हो सकता है, पर वायलेंस की बात बहुत दूर है। गोवा हैज नेवर विटनेस्ड वायलेंट ब्लडशेड पॉलिटिक्स, which is the mainstay. The trademark of TMC's politics is politics by the bullet, not politics by the ballot. आप मुझे बताइए साथियों, गोवा के पॉलिटिकल कल्चर को आप खराब करना चाहते हो क्या? ऐसे गुंडागर्दी, ऐसे बुलेटवाद, ऐसे वायलेंस, ऐसे मारपीट ना गोवा के पॉलिटिकल कल्चर में आना चाहिए। We must throw Mamata Banerjee and her political party lock, stock and barrel outside of Goa to protect the integrity and sanctity of Goa's politics. साथियों, what can Mamata Banerjee or others offer to Goa? Do you know that which is the state? मैं आपको ऐसे एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ रहा हूं. Do you know which is the state which has the highest per capita income in India? जोर से बोलिए भाई. Which is the state which has the highest per capita income among all states in India? जोर से बोलिए. And why is this so? In the last 10 years, मनोहर जी और प्रमोद जी के नेतृत्व में जो सुशासन भारतीय जनता पार्टी ने इधर किए हैं, उसके कारण गोवा टुडे इज द कंट्रीज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. Do you know which is the number of West Bengal in the per capita income list in the country? 20. Which is the number? उसका कारण क्या है? 40 साल 50 साल की लेफ्ट के कम्युनिस्ट सरकार और पिछले 10 साल की ममता बनर्जी के सरकार के कारण वेस्ट बंगाल which was once flourishing is now a laggard state at the 20th position in per capita income. जब हम स्कूल में जाते हैं, if we have to improve our performance, ममा क्या बोलते हैं? If you want to increase your rank, should you copy and imitate the first rank holder or the person who is at 20th position in the class? What can a failed chief minister who has pushed her entire state to the brink of bankruptcy and poverty can offer to the peaceful, prosperous and harmonious land of Goa? Goa has nothing to learn from Mamata Banerjee. She can come here, she can visit, she can conduct her tourism and she can go back. But no scope for violence, no scope for any political activity in Goa. This is our resolve. साथियों, एयरपोर्ट से उतरने के बाद होटल आने तक इतने सारे होर्डिंग्स थे, मैं पूछा हमारे अध्यक्ष जी को, अरे भाई क्या इतना माहौल है क्या?
ये बात छोड़िए कि 95% ऑफ दी होर्डिंग्स पे हमारे युवा मोर्चा लोग क्या किए आप देखे हैं। पर उन्होंने मुझे बोला, अरे अध्यक्ष जी, टीएमसी सिर्फ होर्डिंग पर है, जमीन पे कुछ नहीं है। साथियों, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, गोवा में नो लीडर, नो कार्डर, नो वोटर, नो फ्यूचर। दिस इज द फ्यूचर ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री पॉलिटिकल पार्टीज। They have no leader, they have no cadre, they have no voter, इसलिए they have no future. The future is very clear. The future is with Bharatiya Janata Party, led with Pramod Sawant ji, a hat-trick third time in Goa. Sathiyo, I just want to conclude by saying one more thing. Elections are a test of every Karyakarta's resolve. And this election, our mandate is very clear, our agenda is very clear. 22 plus, a full majority government. Full majority government क्यों चाहिए? आप मुझे बताइए साथियों, अगर मोदी जी को 2014 में और 2019 में फुल मेजॉरिटी सरकार नहीं होते तो मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान पे कर सकते थे क्या? राम मंदिर को निर्माण करने का जो बहुत ऐतिहासिक फैसला था वो ले सकते थे क्या? 370 को हटाने का जो ऐतिहासिक फैसला था वो ले सकते थे क्या? A full majority government means the Bharatiya Janata Party and the Chief Minister can take complete and full ownership of all decisions. We need a full majority government in Goa. मैं हर एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूं, will you all work to give Goa and Pramod Sawant ji a full majority government in 2022? A full majority government in 2022? 22 plus यही हमारा लक्ष्य है, सिद्ध है। 2022 will herald a new age of politics in Goa, my dear friends. A full majority government. साथियों, we need to do this because a lot is at stake. We need to do this because the country wants to trust youth leadership. We need to do this because we cannot let Mamata Begum come inside the land of Parashuram and land of Shivaji Maharaj. We cannot let copycat IIT engineers in the land of the original IIT chief minister for the nation. We cannot allow governments which will be remote controlled from Kolkata. We cannot be putting here a government which will be remote controlled from Delhi. We need a government which will be led by a Goan, for Goans, from Panji, from Goa. This is our resolve. Friends, I just want to thank all of you for giving me this opportunity, for coming here, spending time and drawing inspiration from this holy land. आप सब जानते ही हैं, एक साल पहले मुझे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने का एक मौका मुझे मिला था। आप देखिए मेरा फोटोज। Tejas is India's first supersonic
made in India fighter aircraft. It is a testimony to India's scientific defense prowess. I just want to tell you one thing and leave all of you as to why this election, why winning BJP for Goa is so important. When we were flying at Mach 1, which is faster than the speed of sound in the air, I was talking to the pilot, जो वो fighter pilot था. I was sitting behind him. He asked me how I am feeling. I was, looking down. It's an incredible experience. It was 40 minutes of pure heaven. After we landed, I held the pilot's hand and I told him, sir, thank you so much. Thank you so much for this once-in-a-life opportunity. He then said, you don't have to thank me. If there is one man who you should thank, it is Manohar Parrikar. The LCA Tejas aircraft project has seen the light of day today only because Manohar Parrikar ji ensured that he fought against all these international lobbies and made sure that India gets its first indigenous made in India aircraft. Whether it is OROP, whether it is Tejas, whether it is Rafale, Manohar Parrikar ji stands tall as that leader who every young Karyakarta aspires to be like. He is our inspiration, and for him and for his legacy, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हर एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके इस चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे. प्रमोद जी, this is my promise to you. You call me when you call me howsoever times, I will come, join shoulder to shoulder with every single Bharatiya Janata Party Yuva Morcha Karyakarta in Goa and ensure that we will win a full majority government in Goa. साथियों, मेरे साथ बोलिए, बाविसान, 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 भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. सूर्या सर, एक रिक्वेस्ट आहे सर, प्लीज बी विथ अस फॉर सम टाइम. आय वूड रिक्वेस्ट आमचे मुखेलमंत्री भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमच्या गोंयच्या वतीन ही मोगाचें प्रतीक म्हणून ही गणपतीची मूर्त Thank you, sir, for the inspiring speech. सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है. सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है. हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद हमें बनाना है. इश्टानो, जो स्ट्रॉंग असता, न भिता येता त्या संकटाक फुडो करता, आपल्या कार्यपद्दतीन आणि ध्येयान मुखार वता, ताच्याच वाट्याक चड अडचणी आनी आडमेळी येतात. पूण प्रत्येक संकश्टाक, प्रत्येक संकट मनशाक आनिकूय घट्ट करता. राज्याची दोरी हातात घेतली आनी एका फाटोफाट एक संकटाची मालिकाच सुरू जाली. कोरोना येता म्हणसर तेचेर ल्हारा ल्हार, पयले ल्हार, दुसरे ल्हार, केन्नाच पडना इतलो धुमशणां काडपी पावस, हें कमी म्हणून हुंवार, वादळ. परीक्षा परीक्षा म्हणून तरी कितली घेवप, पूण तोच तोंडार हांसो, तेंच पेशन्स, तेंच कॉन्फिडन्स, धीर दिवप आनी सगळ्यांक जाग्यार पडटलें, सगळें जाग्यार पडटलें हो हावेस. इश्टानो, ह्या वेळार म्हाका एक गोंयचो लोकनाच याद जाता, घोडेमोडणी.
घोड्याचेर बसून जिखून येतकच हर 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 महादेव अशें म्हणीत दमदार आनी विजयी मुद्रेन ते येता तेन्ना आमच्या आंगातूय बळ संचारता. त्याच घोडेमोडणीचो आधार घेवन आमी एका सुरांत म्हणुया हर 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 हर. आमचे युवा मुख्यमंत्री आणि कितल्याय संकटाक भिनासतना संकटाक भिडपी भोमानेस्त डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत हांकां विनंती करता की तांणी सभेक संबोधीत करचें आनी दोतोर हांगा पावो म्हणसर हर 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 हर. बेवपाची गरज ना. 22 वन गोल वन मिशन. वन गोल वन मिशन. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान आयोजित केल्ल्या सीएम ट्रॉफी ह्या टुर्नामेंटाक आयच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमांक आमच्या मदीं आशिल्ले आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे. त्याच पद्दतीत ज्यांचे ऊर्जावान भाशण तुम्ही आता ऐकले ते आमचे नॅशनल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे अध्यक्ष खासदार तेजस्वी सूर्या. आमचे हांगासर उपस्थित आशिल्ले उपमुख्यमंत्री, बाकीचे सगळे मंत्री, आमदार, या कार्यक्रमाचो भार आपल्या खानार उचलपी आमचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष बाब समीर मांद्रेकार, अखिल पर्रीकार आणि युवा मोर्चाची पुराय टीम नेटान परत एकदा तांकां ताळयो मारात. ज्यांच्यानी याची सुरवात आमी सगळ्यांनी एका नेटात केल्या आणि फुडले 45 दीस 40 मतदारसंघांनी पुराय 13 डिसेंबर पर्यंत जवळपास आमी 13 गेमी खेळयतले. याच्यात म्हाका दिसता फुडले 45 दीस ज्याच्या 80,000च्या पेक्षा चड रजिस्ट्रेशन पयलेच फावटी अशा पद्दतीच्या भव्य टुर्नामेंटाचें आयोजन करपी आमच्या युवा मोर्चाचे खरोखरूच हांव खूब खूब अभिनंदन करता. बाब तेजस्वी सूर्या उलयता आसतना त्यांनी 2 गोष्टींचो प्रामुख्यान उल्लेख केलो. पयली, सगळ्यात पयली आमचे सगळ्यांचे नेते स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर, ज्यांच्यानी गोंयांतल्या भारतीय जनता पार्टीकच न्ही तर गोंयाक युवा लीडर दिले. हांव युवा लीडर न्ही, गोंयाक तरणाटे आमदार दिले, तरणाटे आमदार युवा नेतृत्व डेव्हलप केले, आमदार दिले, मंत्री दिले आणि भारतीय जनता पार्टीक मुख्यमंत्री सुद्धा जर कोणी दिलो आसत जाल्यार तो फक्त आणि फक्त भाईच्या नेतृत्वानच. म्हाका अजूनही ते दीस याद आसा. 2008 पहिल्या निवडणुकीच्या वेळार भाईक पत्रकारांनी एकच प्रश्न केलो की तुम्ही हेकाशी ह्या भुरग्याकशी तिकेट दिल्या काय म्हणून. भाईक एकूच प्रश्न केलो, तुम्ही या भुरग्याकशी तिकेट दिल्या काय म्हणून. भाईनी त्याच शब्दांत सांगले, हे लंबे रेस का घोडा आहे. हे लंबे रेस का घोडा है. तीच उतरां भाईची आज खरी जाली. परत एकदा स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकरांक हांव याद करता आणि आयच्या सीएम ट्रॉफीच्या निमित्तान आमी वदळच्यान म्हणजे पहिल्या भाशणाच्यान आतापर्यंत आज मनोहरभाई परत एकदा याद करता. त्याच यादीत मनोहरभाई म्हाका दिसता आमी सगळ्यांची खरी श्रद्धांजली आसतली, युवा मोर्चाची खरी श्रद्धांजली आसतली, पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याची खरी श्रद्धांजली आसतली. 22 परत एकदा निवडून हाडटले तीच बाई खरी श्रद्धांजली आसतली. बाई वयल्यान पळयता आसतले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते कशा पद्दतीन आपल्या पार्टी खातीर काम करता. बाई आयजूय आमकां वयल्यान पळयता आसतले आणि म्हाका निश्चितच खात्री आसा म्हणजे युवा मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते त्याच पद्दतीत ही श्रद्धांजली दिवपा खातीर 22 प्लस करपाक सदोदीत सज्ज आसतले. हांव मुद्दामून परत एकदा ह्या युवा मोर्चाच्या टुर्नामेंटाचेर येता. तांच्यांनी जवळपास 13 गेमी हांगासर ऑर्गनायज केल्या.
हो फक्त टुर्नामेंट ना आनी हो फक्त खेळ न्ही. चलात खेळात गोंयकारांनो, पण खेळटा आसतनाय बी सरकाराची कामां लोकांय पर्यंत पावयात. खेळटा आसतनाय बी युवकांनो, सरकार करीत असलेलें काम लोकां पर्यंत पावोवपाचें कामूय आमचें आसा. आनी म्हणून तर म्हटलें हांवें की जेन्ना CM ट्रॉफी आसा, मागीर CM करीत असलेलें काम लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम कोण करतलो? त्याच युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी करपाक जाय. म्हणून पयर हांव समीर आसतलो, अखिल आसतलो, युवा मोर्चाच्या टीमी कडेन बशिल्लो. हांवें म्हटलें की सरकारांतलें काम जर लोकां पर्यंत पावयतलें आसत जाल्यार प्रत्येक स्पर्धेक नांव दिवचें पडटलें. आनी नांव कोणाचें? नांव स्किमीचें. नांव स्किमीचें, ज्या स्किमीच्या मार्फत आजूय काहीशा तरणाट्याक ह्या योजना आजूनय खबर ना, त्यो आमी दिवपाची गरज आसा. म्हणून हांवें म्हटलें क्रिकेट जी आसतली, नो युअर स्कीम, तो वयर लायिल्लो बोर्ड पळयात. अजूनय बी नो युअर स्किमीचेर वचून पळयात, कारण जेन्ना तुमी क्रिकेट खेळटले तेन्ना नो युअर स्कीम हातूंतल्यान 162 येवजणा तुमी लोकांच्या घरा पर्यंत व्हरतले. सांगात त्या क्रिकेट खेळटल्याक ह्यो 162 स्किमी ताज्या घरा पर्यंत पावोवपाच्यो आसा, तेन्नाच खरी क्रिकेट ती खेळटले. म्हणून तर आमी म्हटलें फुटबॉल खेळटा आसतना सांगात फुटबॉलाच्या प्रत्येक बॉलाचेर किक मारता आसतना स्टार्टअप स्कीम. अरे गोंयच्या स्टार्टअप स्किमींतले 10 लाखाची योजना आमी लोकांक पर्यंत पावयता. 10 लाखाची सबसिडी जी आसा ही आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकता एकूच स्टार्टअप स्किमींतल्यान. व्हॉलीबॉल खेळटा आसतना सांगात CM रोजगार व्हॉलीबॉल. अरे CM रोजगार व्हॉलीबॉल आमी सांगता आसतना EDCच्या अंतर्गत आमी दिता 3% इंट्रस्टांत लोन, जें व्हॉलीबॉल खेळटा खेळटा आमचे कितलेशे तरणाटे हे आपल्या रोजगारानूय फुडें येतले हाजी म्हाका खात्री आसा. तुम्ही सगळे जाण म्हाका दिसता कबड्डी खेळटा खेळटा अटल आश्रा कबड्डी, जेका घर ना तेका आमी आश्रय दिवपाक शकतले, त्याच कबड्डीच्या माध्यमांतल्यान अटल आश्रा कबड्डी जातली. बॅडमिंटन खेळटा खेळटा DG गिफ्ट बॅडमिंटन. अरे ज्या तरणाट्यांक ते आमी दिले DG गिफ्ट, ज्या स्किमीच्या मार्फत 50% फीस इंजिनियरिंग शिकपा खातीर ऑफ केली, ती DG गिफ्ट त्या तरणाट्यांक बॅडमिंटनच्या रुपांत कळोनी. आनी आमी म्हणटा की कॅरम खेळटा खेळटा कामधेनू कॅरम. अरे ह्याच तर तरणाट्यांक कामधेनू योजना, जी योजना आनी खंयच्याच राज्यांत ना, ती कामधेनू कॅरम स्पर्धेंतल्यान कळोनी. पावर लिफ्टिंग, PM किसान पावर लिफ्टिंग, आमचो तरणाटो जर पावर लिफ्ट करू शकता आसत जाल्यार तो शेतकरी कित्याक जावंक शकना. आनी म्हणून तर PM किसान योजना पावर लिफ्टिंगाक जॉईन केल्या. सिंगींग गाता गाता उमेद सेंटराची याद करात. जे तरणाट, जे जाणटेले आमचे अजूनय बी आशेन तुमच्या कडेन पळयता, तांच्या खातीर उमेद सेंटर सुरू करपा खातीर तुमी विसरूं नाकात. आनी म्हणून तर हांव परत सांगतलो की तुमी ग्रूप डान्स सांगता आसतना आमच्यो लाडली लक्ष्मी, आमच्योच भयणी आमच्याच ग्रूप डान्सान भाग घेता, त्या ग्रूप डान्साक लाडली लक्ष्मी योजनेचें नाव दिलां. आनी घुमट आरती वाजयता आसतना DDSSY दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना लोकांच्या घरा पर्यंत पावयता आसतना आरतीच्या रुपान काय आसना, बट तेंय तुमी घरात पावोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमच्योच भयणी फुगडी घालता, ग्रह आधार घेवपाक मात विसरूं नाकात, हेंय तांकां सांगपाची गरज आसा. अजूनय कितल्योश्योच भयणी ग्रह आधार घेवपाक विसरल्यात. 1,500 रुपया तांच्या घरात पावयता ग्रह आधार योजना, ही सांगपाची गरज आसा. आनी पेंटिंगाच्या माध्यमांतल्यान DSSY जाणटेले अजूनय बी ते उरल्यात, तांकांय बी आमी पेंटिंगाच्या रुपांतल्यान करता करता जाणटेल्यांचेय पेंटिंग काडात. DSSY स्कीम, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना, ती तांच्या पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. शेवटी उरली रांगोळी. बर्सरी योजना अजूनय म्हाका दिसता बऱ्याचशा भुरग्यांक याद ना. बर्सरी योजनेच्या मार्फत आमी स्कॉलरशीप योजना, इंट्रस्ट फ्री लोन हे भुरग्यांक दिता, हें सांगपाक विसरूं नाका. म्हणून म्हजी युवा मोर्चाक रिक्वेस्ट आसा, प्रत्येक कॉम्पिटिशन, प्रत्येक स्किमींग वांगडा हाडात आनी जोडात. म्हणजे निश्चितच आमचो मूळ उद्देश जो आसा की सरकाराच्यो योजना लोकां पर्यंत पावोवपाच्यो. खेळटा खेळटा सरकाराच्यो योजना आमी सगळ्या पर्यंत पावोवपाक शकतले. म्हाका निश्चितच खात्री आसा की CM ट्रॉफीच्या मार्फत आमी सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चात तर नवीन आमचे मित्र जोडटलेत, बट त्याच बरोबर सरकार इतके दीस करीत असलेले सगळे काम तुम्ही सगळ्यांच्या घरापर्यंत पावोवपा खातीर खंयसरूच विसरचना निश्चितच. आनी म्हणून CM ट्रॉफी सक्सेसफुल करता करता तुम्ही सरकाराचे सगळे काम सगळ्यापर्यंत पावयतले हेजी हांव आशाय व्यक्त करता. आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता. इंडिया एट रेट 75. आमी गोंयचे 60वें मुक्तीचे वर्स मनयता. गोवा एट रेट 60. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत आमकां
आझादी का अमृत महोत्सव हाच्या बरोबर आत्मनिर्भर भारत आणि आम्ही म्हटलें की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय आणि स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय म्हणटा आसतना तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की पयलीच फावटी गोंय राज्यांत 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना आमी सगळ्यांनी एक पावल मारलां गोंय स्वयंपूर्ण करपाक. आणि हांव फक्त स्वयंपूर्ण गोंय म्हणूंक ना, हांवें स्वयंपूर्ण युवाय म्हटलां. म्हाका खबर ना तुम्ही कितल्या जाणांनी 2 दिसाचे स्वयंपूर्ण युवा कार्यक्रम अटेंड केल्या ते, पण निश्चितच म्हापशांतलो स्वयंपूर्ण युवा आणि फोंड्यांतलो स्वयंपूर्ण युवा लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट खात्याच्या वतीन पयलेच फावटी जॉब आसतलो, बिझनेस आसतलो, करियर आसतलो. हाचे बाबतीत उत्साहाचे वातावरण या दोन्ही दिसाच्या कार्यक्रमांतल्यान आसतले. कितलेशे तरणाटे जे आशेत आमी म्हणटा गव्हर्मेंट जॉब आसतलो, प्रायवेट जॉब आसतलो, बिझनेस आसतलो, ज्या माध्यमांतल्यान तांकां गायड करपा खातीर BNI आसतलो, CII आसतलो, प्रत्येक इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले ऑर्गनायझेशन ह्या स्वयंपूर्ण युवा कार्यक्रमांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पॅन्डेमिक काळात आत्मनिर्भर भारत योजना सुरवात केली. ती सकयल्या मनशा पर्यंत लास्ट मनशा पर्यंत पावोवपा खातीर आमी ताका जोडून आमी म्हटलें की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय आणि तेच स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी तांच्योच योजना सकयल पर्यंत पावयता आसतना प्रत्येक ग्रामपंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र अपॉयंट केलो आणि अंत्योदय तत्वाचेर ह्यो योजना पावोवपाक लागले. आणि निश्चितच हांव गर्वान सांगता 83 योजना पैकी जवळपास 63 योजना, मागीर तो दूधकार आसूनी, शेतकार आसूनी, दुसऱ्याकार आसूनी, गाड्याकार आसूनी किंवा तो इंडस्ट्रियलिस्ट आसूनी, या सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी यशस्वी जाले. आणि म्हणून तर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयकारांकडे 2दा उलोवप केले. गोंयकारांचे अभिनंदन माननीय पंतप्रधान मोदीजी 2 फावटी केले. हे माझे अभिनंदन न्ही तर पुराय गोंयकारांचे अभिनंदन आसा, हे म्हत्वाचें आसा. पुराय देशात गोंय हे पयले राज्य ठरले त्याने 100% वॅक्सिनेशन पुराय करपी. आणि माननीय मोदीजी आमकां आमचे हेल्थ वर्कर आसतले किंवा बेनिफिशरीज आसतले हांचे अभिनंदन केलें. पण हांव परत एकदा तुमकां उलो मारता, 2nd डोस वॅक्सिनेशन पुराय करपाक आमी आमचो टार्गेट 15 नोव्हेंबर दवरला. चलात परत एकदा सगळ्या जाणांक जागे करात, परत एकदा आपलो दुसरो डोस घेवपा खातीर सगळ्या जाणांक उठयात आणि गोंय राज्य कोरोना मुक्त करपा खातीर येता त्या 15 नोव्हेंबर पर्यंत दुसरो वॅक्सिनेशनचो डोस घेवन गोंय राज्य कोरोना मुक्त करात. माननीय मोदीजी दुसरे फावटी आमकां सगळ्या जाणांक संबोधीत केले. कित्याक तर गोंय पुराय देशात बाब तेजस्वी सुर्यात उलयता उसर सांगलें की आमी सगळ्यात 1 नंबरचे राज्य जावन आसा. आणि ताकाच लागून परत एकदा मोदीजीत आमी आत्मनिर्भर भारत सगळ्या पर्यंत व्हरपी हे पयल्या नंबरचे राज्य ठरले. म्हणून तर माननीय मोदीजीत आमच्या स्वयंपूर्ण मित्र आसतले, सरपंच आसतले, काउन्सिलर आसतले किंवा ते बेनिफिशरीज आसतले हांच्याकडे डायरेक्ट इंटरॅक्शन करपाचे भारतातले पयलेच राज्य माननीय मोदीजीत हांच्याकडे उलोवपाचें काम केलें. ही आमच्या खातीर अभिनंदनाची गजाल आसा. निश्चितच पयलेच फावटी जेन्ना आमची एखादी भयण ती सांग्या गांवांतली आसतली जी डायरेक्टली मोदीजी कडेन उलयता, एखादो शेतकरी जो पाळये गांवांतलो आसतलो जो डायरेक्टली मोदीजी कडेन उलयता, तांचो उर भरून आयलो. म्हणजे मागीर आमी पळयताले की वेगवेगळ्या विशयातले वेगवेगळे विशय माननीय मोदीजी आत्मीयतेन विचारताले. माननीय मोदीजीच सांगले 2 गजाली तांच्यांनी सांगल्यो. गोंय ही न्यू मॉडेल स्टेट ठरल्या की जेन्ना आमी पुराय राज्य पळयता, टुरिस्टीक स्टेट तर आसाच आसा, गोंय राज्य हे टुरिजमाच्या मळाचेर फुडें वयतलेच, बट नवीन मॉडेल राज्य म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीत गती घेवन फुडें वचपी डबल इंजिन सरकार, केंद्रातले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि हांगासले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे घेवन फुडें वचपी डबल इंजिन सरकार. निश्चितच तुम्ही मुद्दामून पळयात 2014 पासून आतापर्यंत गोंय राज्यात केन्नाच येदो व्हडलो विकास करूं नाशिल्लो. 20,000 कोटी रुपया डेव्हलपमेंटा खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पळयात. तुम्ही मांडवे वयलो 3रो पूल पळयात, जुवारी वयलो 2रो पूल पळयात, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळयात, नाल्यार काणकोणाचो तुम्ही मनोहर पर्रीकर बायपास रोड पळयात. अरे अशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी केन्नाच पळोवंक नासले. पयलेच फावटी गोंयांतल्या लोकांक येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ताका जोडून ह्युमन डेव्हलपमेंटूय करता आसतना आमी वेगवेगळ्यो गजाली केंद्र सरकारच्या सहकार्यात करपाक शकले. आणि हे कित्याक शक्य जालें? माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल केंद्रातले सरकार हांणी हांगासरलें तेन्ना मनोहर भाईच्या पासून पार्सेकर सर आसतले किंवा आतां हांव आसा, हें सगळें भारतीय जनता पार्टीच्या आधाराचेरूच शक्य जालें. चड दीस उरूंक ना. बऱ्याच जाणांक आतां दिसपाक लागलां की गोंय ल्हान राज्य आसा आनी आमी बी गोंयान वचोन नवी सकाळ दिसतली. थोडे जाण
गोंयकारपण विसरल्या. थोडे जाण गोंयकारपण विसरले, गोंयकारपणाच्यो गजाली करताले, पांयां पडपाक कलकत्ताक गेले. हांव म्हणना शांतादुर्गेचें पुजन आमी सगळे जाण करता. आमची शांतादुर्गा आमच्या खातीर प्रिय आसतली, तिचे कंपॅरिजन कोणा कडले आमी खपोवन घेवचे ना, हे भारतीय जनता पार्टी दाखोवन दिल्लें आसा. खूब जाणांक जरी दिसलें आज मनोहर भाई आमच्यान ना, पयलेच विधानसभेची निवडणुका आसतल्यो, मनोहर भाई आमच्यात ना, बट मनोहर भाईन घडयल्ले एक न्ही हजारांनी कार्यकर्ते आमच्या फुडें आसात, तेच आमकां परत एकदा निवडून दितले हाची म्हाका खात्री आसा. आनी म्हणून तर युवा मोर्चात सुरू केल्ली कॅम्पेन 22 22 प्लस, हांव मुद्दामून तुमकां सांगता, आमी 22 22 प्लस म्हटलां. म्हाका एकट्यान विचारलें की 22 22 प्लसूच कित्याक काय म्हणून. हांवें 22 म्हणूंक ना म्हटलें, 22 प्लस म्हटलां. मागीर 23 जावं येता आनी 27 जावं येता, 23 जावं येता आनी 27 जावं येता. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार खूब बऱ्या पद्दतीन फाटली 2.5 वर्सां वेगवेगळें काम करीत आसा. वेगवेगळ्यो स्किमी, वेगवेगळ्यो योजना हांव मुद्दामून सांगता. काँग्रेसीक किंवा इतर पक्षांक ते पळोवन उजो आसतलें. आमच्याच बरोबर आसले थोडे जाण आमी काडून उडयले. कित्या खातीर? आमकां पूर्ण भोवमताचें सरकार म्हणण्या पेक्षा आमकां राज्यात स्थिर सरकार आनी डेव्हलपमेंट मॉडेलाचेर सरकार करपाचें आशिल्लें, म्हणूनच काडून उडयलें. काडून उडयल्ल्या पैकी एकटो म्हाका म्हणपाक लागलो, दोतोर तुवें उदक फ्री कशें दिलें काय म्हणपालो. हांवें म्हणलें तुका काडून उडयलें म्हणून दिलें, ना जाल्यार जावचें नासलें. बाब दिपक पावसकर हांगासर आसा, तुका काडून उडयलो म्हणूनच लोकांक उदक फ्री मेळ्ळें, ना जाल्यार 24 वरां उदक मेळटा तें उरतलें आशिल्लें. बऱ्याच जाणांक म्हणजे आमी पळयता की वेगवेगळी स्वप्नां पडटा. वेगवेगळी स्वप्नां पडटा आसतना म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली बरेच जाण सांगता, अरे ज्या काँग्रेसीक म्हणजे जेंच्यांनी जेका मुख्यमंत्री केलो, जेका खासदार केलो, अशें नेते जे आयज काँग्रेसी कडेन रावंक ना. हांव मुद्दामून म्हणजे जे 10 जाण आमच्या कडेन येयल्या उपरांत म्हाका एकट्या विचारलें, तुमी फोडून हाडले म्हणपा लागले. हांवें म्हटलें आमी फोडून हाडूंक ना. माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून विरोधी पक्ष नेत्यासर 10 जाण जर येता आसात, आमी स्वागत केला, आमी फोडून हाडूंक ना. म्हणून तर बाबू कवळेकर आनी ज्या 10 जाणांचे आमी निश्चितच स्वागत करता आनी ते तिक्क्याचेरूच उरोंक ना. कारण ज्या पक्षाक केंद्रात नेतृत्व ना, ज्या पक्षाक राज्याक नेतृत्व ना, 5 जाणां पैकी कितले उरल्या? 5 जाण काय 4 जाण? 4 जाण. एकटो गेल्लो, ताका थोडोसो परत हाडला. 2 जाण अर्दे आमच्याच कडेन आहा. म्हणजे कितले उरले? 1 आनी अर्दो. कितले उरले? कित्याक अर्दो तेवटेन आसलो, अर्दो हेवटेन आसलो. आज तेजो फोटो बरो येयला दिसता म्हाका, तो घेवन भोंवता सगळ्यां वांगडा. गेल्लो, वयता वयता वाटे वयल्यान परत हाडला. अरे तेकाच लागून सांगता, ह्या राज्याक, ह्या राज्याची संस्कृतीचे जतन करपा खातीर आनी ह्या राज्याक म्हणजे नेतृत्व दिवपा खातीर आमकां दुसऱ्या तिसऱ्याची गरज ना. माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल केंद्रात असलेले सरकार, माननीय मोदीजी सांगला की निश्चितच डबल इंजिन सरकार जे आसा या राज्याची प्रगती करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी समर्थ आसा. आयज पर्यंत केन्नाच म्हणजे ज्या पद्धतीचो डेव्हलपमेंट आमी पळोवंक नासलो त्या पद्धतीचो डेव्हलपमेंट आमी पळयतात. तुम्ही खंयच्याय क्षेत्रात काडून पळयात, विशेष करून युवक माझ्या फुडल्यान आसा म्हणून सांगता हांव. 250 कोटी रुपया खर्च करून आमी पळयता की गोंयांतले पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फक्त खेळा खातीर जे केल्ले आसा ते ह्याच सरकारान केल्ले आसा. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत इंडोर स्टेडियम पळयात, अरे आउटडोर स्टेडियम पळयात. तुम्ही पेडण्याचो स्टेडियम वचून पळयात किंवा मडगांव धावेलीचो स्टेडियम वचून पळयात. तुम्ही स्विमिंग पूल पळयात किंवा तुम्ही बांबोळेचो स्टेडियम पळयात. अरे पुराय राज्यात अशा पद्धतीचो स्विमिंग आसतलो, इंडोर स्टेडियम आसतलो, आउटडोर स्टेडियम आसतलो. नॅशनल गेमची तयारी म्हणून 250 कोटी रुपया खर्च करून आमी हांगासर केल्ले आसा. की खेलो इंडियाची तयारी त्याच पद्धतीत भारतीय जनता पार्टीची केल्ली आसा किंवा नॅशनल युथ पॉलिसी दिवपाचे काम जर कोणी केला आसत जाल्यार फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच केला. इतकेच नाही, तुम्ही मुद्दामून शिक्षणाच्या मळाचेर काडून पळयात. अरे तरणाट्यांक फुडें व्हरपा खातीर
ह्या सरकारात कितें करूंक ना म्हाका सांगात. अरे गव्हर्मेंट कॉलेजी तुमी आमच्यो सय पळयात. इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजीस आमी जर दिवपाक शकले आसत जाल्यार त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या काळात. तुम्ही मुद्दामून म्हणजे नॅशनल सायन्सीक फॉरेन्सीक युनिव्हर्सिटी आसतली, IIT आसतली, NIT आसतली, NIVO आसतले किंवा पोलर इन्स्टिट्यूट आसतले किंवा नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स आसतलो, नॅशनल आयुष इन्स्टिट्यूट आसतले. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान 6 ते 7 इन्स्टिट्यूशन आमी ह्या राज्यात स्थापन करपाक शकले भुरग्याचे करियर घडोवपा खातीर. अरे पहिलेच फावटी माननीय मोदीजीत म्हणजे स्किल मिनिस्ट्री सुरू केली. त्याच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल्य योजनेचो हर एक कार्यक्रम आमच्या ITIच्या मार्फत आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीत गोंयांत राबयता. आणि म्हणून तर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिल आम्ही पहिले फावटी ह्या राज्यात पास केले. हांवें मुद्दामून सांगलें हांव युवकांच्या रिलेटेडूच उलयतां. अरे 3 युनिव्हर्सिटी, डिझायन युनिव्हर्सिटी आसतली, स्किल युनिव्हर्सिटी आसतली, MIT सारकेली नवीन युनिव्हर्सिटी आसतली जी गोंयांत येता की गोंयांतल्या प्रत्येक तरणाट्याक ज्या क्षेत्रात दिसता त्या क्षेत्रात ताका शिक्षण घेवपाचें काम तो गोंयांतूच करपाक शकता. म्हणून हांवें म्हटलें की स्वयंपूर्ण युवा तयार जावपाचें काम हें गोंय राज्यांत गोंय सरकारात चालू केलां. तुमच्या सगळ्यांच्या बळाचेर निश्चितच तेजस्वी सुर्यात उलयल्ल्यो वेगवेगळ्यो गजाली हांव राजकारणात वचना, पण निश्चित त्यांनी ज्या पद्दतीत मनोहरभाईंचो उल्लेख केलो. मनोहरभाई आमच्या सगळ्यात व्हडले नेते आसा. प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या गजालींनी म्हणजे प्रत्येक फावटी मनोहरभाई सारकें हांव म्हणना की प्रत्येक गजाल हांव मनोहरभाई सारकी करपाक शकतलो म्हणून. इट इज नॉट पॉसिबल. कारण मनोहरभाई आशिल्ले म्हणून तर सर्जिकल स्ट्रायक जालो. मनोहरभाई आशिल्ले म्हणून तर गोंयची येदी व्हडली उदरगत जावपाक पावली. बट त्यांच्या पावलार पावल फुडें व्हरता आसतना म्हजो प्रयत्न आसा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान, मंत्रिमंडळातल्या माझ्या सगळ्या वांगड्यांच्या सहकार्यान गोंय फुडें व्हरपाचो प्रयत्न म्हजो सुरू आसा. आणि निश्चितच ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा हांव तुमकां परत एकदा उलो मारता की हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर माननीय मोदीजींच्या स्वप्नातले नवो भारत निर्माण घडोवपा खातीर हो नवो भारत घडयता आसतना ह्या देशांतलो प्रत्येक तरणाटो हो स्किल जावचो, तो मेक इन इंडिया खातीर आसचो, तो क्लीन इंडिया खातीर आसचो. आणि हे आत्मनिर्भर भारत जर घडोवपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या तरणाट्यांची शक्तीच फक्त आत्मनिर्भर भारत घडोवपाक शकता. आणि ताकाच लागून म्हज्या मित्रांनो हांव तुमकां उलो मारता परत एकदा ह्या नवो भारत मिशनाच्या हितून आमकां जर भाग घेवपाक जाय आसत आणि हे भांगराळे गोंय जर घडोवपाचें आसत आणि भाईच्या स्वप्नांतले भांगराळे गोंय हे स्वयंपूर्ण गोंय जर करपाचें आसत जाल्यार युवा मोर्चाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान आतापासून कामाक लागचो पडटलो 22 हाडपा खातीर. आणि निश्चितच रित्या तुम्ही ते करतले. आणि या CM ट्रॉफीच्या निमित्तान 40 मतदारसंघात युवा मोर्चाचे कार्य जे आसा हे स्वयंपूर्ण गोंया खातीर 22 निवडून हाडटले. इतकेच सांगताना म्हजी 2 उतरां पुराय करता. जय हिंद, जय भारत. देव बरें करूं सर. कार्यावळ हांगा सोंपा कडेन पावल्या. थांबचे पयलीं हांव मागतां अखिल पर्रीकारांचे लागीं तांणी उपकाराचे उलोवप करचें. आयच्या ह्या CM ट्रॉफीच्या आमी लास्ट मोमेंटाचेर आयल्या. हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे धन्यवाद करता. तांणी मुद्दामून वेळ काडून आमच्या बरोबर आयले. एक्झिबिशन मॅचीकूय तांणी हय म्हणलें आनी ती बरी सक्सेस जाली. आमचे माननीय राष्ट्रीय युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तेजस्वी सुर्याजी हांकांय धन्यवाद करता. बाकीचे सगळे मंत्रीगण, आमदार मुद्दामून वेळ काडून फूल टायम हांगा रावले आनी हो कार्यक्रम सक्सेस केलो. प्रत्येक मतदारसंघातलो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसत, थंयचे कार्यकर्ते आसत, आमचे कन्व्हेनर, को कन्व्हेनर हे सगळे मुद्दामून हांगा येवन हो प्रोग्राम ग्रँड सक्सेस केलो म्हणून तांचेय धन्यवाद करता. प्रेस मिडिया, पुलीस, SAG, फायर डिपार्टमेंट आणि म्हापसा म्युनिसिपालिटी हांणी आमकां तसो बरो प्रतिसाद दिलो आणि तांचेय धन्यवाद करता. आणि एकूच सांगता म्हणजे दोतोरान म्हणले अशें मनोहरभाईचो आशिर्वाद हो आमच्या फाटल्यान आसा आणि फुडले सरकार 22 हे दोतोर प्रमोद सावंत हाच्या लिडरशिपे अंडर जातले हे निश्चित आमी निर्धार करून युवा मोर्चा तुमकां हे दोतोर उतर दिता की आमी पूर्णपणे काम करून 22 हाडटले. धन्यवाद.
राष्ट्रीय अध्यक्षा बरोबर फोटो घेवपाचो जाल्यार स्टेजीर येवपाचे एक एक ग्रुप घेवन. साखळी म्हापसा मातशे रावचे. म्हापसा साखळी पयली पयले फाटले मतदारसंघ आसा पयशे तांणी येवचे. म्हापसा तन्वेश तुजे व्हॉलंटियर घेवन रेडी राव सगळे.